डबल ट्रॅकिंग हो सागरमाला प्रोजेक्टाचो पयलो पावंडो। कोळशाचे येरादारी खातीर हे सगळे उपद्व्याप चल्ल्यात। गोंयकारांनी एकदा मान्यताय दिली जाल्यार पुराय दर्यादेग कोळसोमय जातली। लोकविरोधी प्रकल्पाक खर विरोध करतात, हेर गोंयकारांनी करचो, गोंयचो एकवटान उलो मारला। पाळी वेळसा वाठारांतल्यान डबल ट्रॅक घालपाचो प्लॅन चल्ला। ह्या ट्रॅका वयल्यान कोळशाची येरादारी जातली। दर्यादेग वाठारांनी कोळसो देंवतलो, देखून थळाव्यांनी ताका आपलो विरोध चालूच दवरला। आदली आमदार एलिना साल्दाना सयत साबार पर्यावरण मोगींनी आनी थळाव्यांनी केंद्र सरकाराक आनी तेच बरोबर राज्य सरकाराचो हेत एक्सपोज केलो। हे सगळे भांडवलदारा खातीर चल्ला, गोंयकारां खातीर न्हय, तांचे मत। पयलो प्रोसेस इसो एक सागरमालाचो, हो सागरमाला प्रोजेक्ट हेजो हो पयलो प्रोसेस, हो प्रोसेस तर कंप्लीट जालो जाल्यार आख्खेच कोस्टल लायनीक कोर्सो देंवतलो। आतां ही डबल ट्रॅकिंग जालें जाल्यार आतां हो कोर्सो वर्साक 12 मिलियन मेट्रीक टन वयता, तो 50 मिलियन मेट्रीक टन रेल्वेन वयतलो। तेच भाशेन 85 मेट्रीक टन हो आख्खे कोस्टल आनी ते रिवर पळय नॅशनल जाले ते रिवरांतल्यान देंवतलो। इश्टाक तर येतलो जाय 2 क्रॉस गेटी लागताय। आमी दांड्यारसून तर आमी आयतराचे मिसा तर येतो जाल्यार गेट पळो आहा, ते गेटी भितर सिग्नल ना, गुडूस गेटी भितर वता, 15-20 मिनटां थिंगा ते म्हणल्यार गाडी मिस काबार जाता। दुसरें कोणूय ते एमर्जन्सी दुयेंत जालो, ॲम्ब्युलन्स सांपडल्यार ॲम्ब्युलन्स पावना, ॲम्ब्युलन्स सांपडले जाल्यार ह्या आडीन वता आनी दुयेंत त्या आडीन वता। We have our documents. Let us sit across the table. Let the railways produce their documents. We will produce ours. This is open challenge to them. But don't do the job like what they are doing right now. Have you seen the railway work right now is merging with the MDR. There is hardly a gap of 40 centimeters between the MDR and the railway embankment. Imagine I cannot even imagine what kind of planning is this. 40 centi is the gap between the main district road which is passing here, okay, and the embankment of the railways. Have you seen any state like this? आयज वेलसांवकारांचेर जे रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचें संकट येयलां, हें एक्चुअली सीएमान हँडल करूं येता आसलें, कित्याक सांग एक्स सीएम आहा तेणी सांगलेलें डबल ट्रॅकिंगाची गरज ना म्हणून, आनी हो जो सीएम आहा आमचो तो कोणाच्या आशे खातीर आनी कोणाचें पोट भरपाक हो डबल ट्रॅकिंग करता तें आमकां खबर ना। आयज सरकार लिटरली गुंडागिरी करपाक उठल्या, दादागिरी करपाक उठल्या। डेप्युटी कलेक्टर सपोर्ट करिना, चीफ ऑफिसर सपोर्ट करिना, खंयचेच गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आहात न्हू ते गोंयकारांक आमच्या लोकल्सांक सपोर्ट करिना। आमी आतां ऑलरेडी वेलसांवचें कितें चल्लां न्हू सगळें पळयलां आमी, हेका गुंडागिरी म्हणटा, गुंडागिरी। आयचे जे सरकार आहा न्हू, हे गोंयचे आमचे जे प्रॉब्लम्स आहा, जे इश्यूज आहा, हे सॉल्व करपाक समर्थ ना आनी तेंचे कडेन हे आमचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक जावंक ना। आयज कोळसो हो मेजर इशू सारको, ईच एंड एवरी गोंयकाराक कोळसो नाका, फक्त कोळसो जावं हे 40 MLA हेंची पोटां भरपाक जाय म्हणून। आयज जे मुर्मुगांवांत चल्ला न्हू तो मरणाचो तांडव चल्ला थंयसर। कोरोनाच्या टायमाचेर आमी भोगला, आमी ताकला। आयज सकाळी व्हिडिओ काडला हांवें, कोळसो दाखयला हातीचेर, बेंचाचेर असो हात मारलेलो कोळसो, हो कोळसो आमी ब्रीथ करता, आमी उदकान आमच्या पिता, आमची ल्हान ल्हान भुरगीं ते उदक पिता, जेयता खाता हे कोळशान आमी। हे सीएमान जाणून घेवपाक जाय, तुमकां JSW आनी अदानीची पोटां भरपाक बसोंक ना आमी थंयसर। आदली थळावी आमदार एलिना साल्दाना आणि आताची सरपंच डायना ग्वावियानही आम्ही लोकांबरोबर आसात म्हणपाचे सांगले। We elect a government because we want to better our lives, not destroy our lives. And therefore, we request the government to pay heed to the suggestions of the Supreme Court. Here you can hear people. Whatever they want, I am elected for the development of my village and I'll be with my people. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आणि भक्ती पै बाळगी।